कर्नाटका आड मादेचो लढो एकठांय येवन लडोवपाचो गोंय आनी महाराष्ट्राचो निर्णय तिळारी धरण प्रकल्पाच्या कामा खातीर दोनूय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां मदीं एकमत. लिंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन कर्नाटकाच्या तरणाट्याक केली अटक. कागाळ आयले उपरांत पुलिशेन केली कारवाय. सेटलमेंट आमदारांक उडयत काडून काँग्रेस फुडारी जितेंद्र गांवकाराची मागणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घातलो आधुनीक भारताचो बुन्यादी फातर, सांगता केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर. गोंय कोंकणी अकादेमीचेर सरकाराचे पुरायेन दुर्लक्ष. काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजेकाराचो आरोप. गोंयकारांक खरोच याद आसा 18 जून. गोमंतक टीव्हीन जाणून घेतली लोकांची मतां.